इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सदोमाच्या फुडाऱ्यानं सर्वेस्पराचे उतर ऐका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांच धुया, नितळ जाया. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा, आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा. कश्टातेल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया, म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची फातकां थांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवे जाताली. ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जाताली. हांव सांगता ते आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराडशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्राशितली, कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपली साल समकन सारकी कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या बलिदाना पासत हांव तुजे दोशान करिना. तुज्यो होम भालयो सदांच म्हजे मुखार आसात. तुज्या घरांतलो पाडो हांव घेवचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे म्हाका नाकात. श्लोक. आपली साल समकन सारकी कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा कित्याक परत परत उसारताय? म्हजो करार कित्याक सदांच तुज्या वोंटाचेर? कारण तूं शिस्तेची बेपरवा करताय. म्हजी उतरां तुजे फाटल्यान उडयताय. श्लोक. आपली साल समकन सारकी कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. थेंत करताय आनी हांवें वगो रावूंक जाय. हांव कितें तुजे सारको म्हूण चिंताय? हांव तुजेर फिर्याद मांडटां. तुजो गुन्यांव तुजे मुखार घालतां. जो कोण अर्गास्तुतेचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता. प्रामाणीक मनशाक देवाचे थारान हांव दाखयतलो. श्लोक. आपली साल समकन सारकी कर्ण घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो. शास्त्री आनी फारिसेव मोइजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात ते सकड तुमी करा, आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी व्हावूंक तांकां नातले बरें बांदून मनशांच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावल्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात, आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी, पंक्तीर पयले जागे आनी सिनेगॉग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां भारीच खुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणेय म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जायसय.
जो कोण आपणाकच वर्थ करता ताका देव खालत करतलो आणि जो कोण आपणाकच खालत करता ताका देव वर्थ करतलो. देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्ता